फोंडे पालिका वाठारांतल्या उदका पुरवणेंत सुदारणा करपा खातीर सगळी पायपलायन बदलपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. तशी विनवणी भौशीक बांदकाम खात्याक करतले अशें नगराध्यक्ष राधिका नायकान सांगलें. इतल्या मजगतीं कुडचडे पालिकेन नवो वेपारी प्रकल्प उबारपाचें थारायलां. त्या भायर बेकायदेशीर गाडयांचेर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. आमची गार्बेज आमी आमचेच एरियेन प्रोसेस करता. And we are going to do this very successfully. We have the confidence that these 4 machines, 3 have already been installed, 4th one will be coming in August, that these 4 machines will be able to tackle the problem of the wet waste that we face in Ponda. With the help of the PWD department, we are proposing to the PWD department to take up Ponda for replacement of old water pipes. तुमकां खबर आसा की हे जे वॉटर पायप्स आशिल्ले ते पोर्चुगीज काळांतल्यान ले केल्ले आशिल्ले. सो ताजे नंतर व्हेरी फ्यू पायप्स हॅव बीन रिप्लेस्ड अँड सो इट इज द नीड ऑफ द आवर टू रिप्लेस द ओल्ड वॉटर पायप्स. 90/10 जो आमचो न्यू एक प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्टाचो सगळे अप्रुवल मान्यताय मेळ्ळी आमकां. आतां आमी ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक दितले आनी आमी तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता एक आमी चोवपा मेळटलो आमकां. 20 गाड्या ते अलॉट करता. त्या 20 गाड्यांक त्यांनी आज काउन्सिल रेजोल्युशनान मेन्शन केला की हे युनिफॉर्मिटी उरपाक आनी एस्थेटिक लूक दिवपाक हे सगळे कंपल्सरी करतले जे अलॉट केल्ले ऑफिशियल गाड्या आसा तांकां. आज इलिगल आसा ते इलिगल आसा ते मंडे त्यांनी ड्रायव्ह करून दितले. मंडे ड्रायव्ह करतले. इलिगल जे आसा ते सगळे काडपाचे. ते 90/10 प्रोपोजल जो म्युनिसिपालिटी रिहॅबिलिटेशनाचो प्रोग्राम आशिल्लो तो आज काउन्सिलान एप्रूव केला आनी इट हॅज टू TCPन धाडटा फॉर एप्रुवल ऑफ न्यू 90/10 जे 1962 बिल्डींग बांदलेले त्याचे एप्रुवल ताणें आज केल्ले आसा. कन्सल्टंटान ताणें ड्रॉइंग दिल्लें आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून चांदोर गिरदोळी वाठारांत शुक्रारा सांजे मातयेचें घर कोसळ्ळें. घरकार आंतोन मार्टिन्स मातये पोंदा चिड्डलो आनी ताका मरण आयलें. तो घरांत एकलोच रावतालो. Yesterday evening at around 4:30, one mud house collapsed due to incessant rains, and one person by name Anton Martins, age 53 years, who was living alone in the house. He got buried under the mud. Collector South Goa also visited the spot and we shifted a dead body to the morgue. And we have registered a unnatural death case in this area. मडगांव वाठारांतल्या अशोक बेकरीन कसलीच नितळसाण नाशिल्ल्यान ती बेकरी बेगोबेग बंद करपाचो आदेश FDA अधिकाऱ्यांनी दिला. ह्या बेकरींतल्यान मदल्या सुटयेंतल्या खाणा खातीर पाव दिताले. FDA अधिकाऱ्यांनी बेकरीची पळोवणी केली तेन्ना त्या बेकरीन FDA कडल्यान लायसनूय घेवंक ना ही गजाल उक्ताडार आयली. अशोक बेकरी म्हणून आयज सकाळी इन्स्पेक्ट केली जरीवाडा आनी हांगा टोटल अनहायजिनीक आसा. हे हांगा पाव करता आनी हांगा मिड डे मील स्कीम आसा तेज्या अंडर हांगा सप्लाय करता. सेल्फ हेल्प ग्रुप गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून आयज तांणी जवळ जवळ 1600 पाव हांगा सप्लाय केल्ले. आनी हांगा पळयल्यार बेकरी टोटल अनहायजिनीक आसा. आमचे लायसन्सूय काडूना. सो आमी ताका ऑलरेडी बंद करपाक लायला आनी ब्रेड सुद्दां जे सप्लाय केल्ले आसा ते रिकॉल केला. So now we are visiting all those groups and mainly we are visiting the time when at the time of the manufacture early morning. So otherwise तुम्ही फायंडिंगच्या हिशोबान हायजीनाच्या बाबतीत कितले तुम्ही जितले एक्झामिन केला आयज? Yeah, it is up to the mark. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.